नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. मांडवीतले कॅसिनो शिफ्टिंग आडकले. मंत्री मायकल म्हणटा कॅसिनो शिफ्टिंगाची जबाबदारी कॅसिनोवाले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची. मुखार काय जाग मागना. पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकराचे खंडणी प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार पणजे पोलिसांच्या हाताभायर. खंयच्या आधाराचेर पैसे मागताले, कित्याक? प्रश्नार प्रश्न. गोंयकारांनी प्रामाणीकपणान मतदान करचे. पिकनिकेक वचूं नाकात. मतदाता दिसा निमतान राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचो चिमटो. मोगोचो आदलो सांत आंद्रेचो उमेदवार जगदीश भोबेचो गोवा फॉवर्डांत प्रवेश. विजयान दिलो येवकार. भोबे म्हणटा सांत आंद्रे सध्या लोकांक कोणूच वालिना. लोक सोदताले पर्याय. पद्मश्री बाकीबाब बोरकाराचे फोंडा भोरीतले घर कोसळपाचे अवस्थेत. मात पंचायत आमदार सांगता घराचे राष्ट्रीय स्मारक करपाचेर खंय चल्ला विचार. खासा रिपोर्ट. हळदोळच्या जॅफ्रिनो बरेटो खून प्रकरणात हळदूळ पोलिसांनी धरलो युगांड्याच्या मीना हाफुसाक. सध्या आरोपी कळंगूट पोलिसेच्या कस्टडीत. आणि राष्ट्रीय हॉकी सर्तीत गोंयची टीम पावली क्वार्टर फायनलीत. उत्तराखंडाचेर जोडले जैत. बुधवारा क्वार्टर फायनल. दोन महिने जावन गेले. वेऱ्यावटेर वचपा आशिल्लो मांडवीतलो ऑफशोर कॅसिनो आसा थंयच आसा. मांडवी न्हंयत सुवात बदलपाक MV रॉयल फ्लोटेलाक सरकारान नोव्हेंबरांत NOC दिल्ली. कॅसिनो शिफ्ट करपाची जबाबदारी त्या कॅसिनो कंपनीची आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची म्हण मंत्री मायकल लोबो सांगता. कॅसिनोवाल्याक लोकांच्यो भावना कळटात, मात सरकाराक कळना म्हण जयेश साळगांवकाराचो थोमणो. नोव्हेंबर महिन्यात कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान MV रॉयल फ्लोटेलाक पणजे मांडवींतल्यान वेरे वाटे शिफ्टिंगाक NOC दिल्ली. सरकाराच्या निर्णयाक त्या वेळार थळावो आमदार जयेश साळगांवकार आनी रोहन खंवटेन खर विरोध केल्लो. मंत्री मायकल लोबो म्हणटा कसिनो बोर्ड शिफ्टिंगाचो निर्णय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी संबंधित कसिनो कंपनीन घेवपाचो. कसिनो शिफ्टिंगाची ऑर्डर आमी दिल्ली आहा. आतां शिफ्ट करपाचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी ते पोवन घेतले. अजून झाले ना कंपनी शिफ्टिंग जातलो एक कसिनो एकूच शिफ्टिंग जातलो म्हणून आमी तितून हे ना की हो जावंकूच जाय दॅट इज देयर डिसिजन. दे वॉन्टेड टू शिफ्ट. वी हॅव गिवन परमिशन. रेश मागुश पंचायत आनी बाकीच्यांनी कसिनो वेऱ्या वाटे शिफ्ट करपाच्या निर्णयाक खर विरोध केला म्हूण थळावो आमदार जयेश साळगांवकार सांगता. कसिनो बोट वेऱ्या वाटे शिफ्ट केली जाल्यार ताचे परिणाम कितें जातले ताची कल्पना खंय कंपनीक दिल्या. And it is with the department, it is with the company now, whether to shift or not, but the government has approved. Tinjan clearly दिसता आणि the Delta company is not in a mood or are not willing to shift the casino from Benjamin to हांगासर. तर हे एंटायर एपिसोडाच्यान आमकां अशें पळोवप आमकां अशें दिसता जावं आमी हेचो असो निकश काडटा की गव्हर्मेंट इज नॉट सेन्सिटीव. आमचो मिनिस्टर इज नॉट सेन्सिटीव. रादर द डेल्टा कंपनी इज लुकिंग एट दिस इश्यू व्हेरी सेन्सिटीव. कित्याक आमी थंयसर हायलायट करून दाखयलें की लोकल फिशरमॅन जे आसा, जे फिशर फोक्स आसा, जावं थंयसरली आमची जे लोक आसा हू आर स्टेईंग ऑन द कोस्ट, स्टेक होल्डर्स आसा, हे कशेच तरेन इफेक्ट जाता. आनी हेंच्यांनी आपलो रोश, आपलो राग थंयसर वचोन बोटीर वचोन दाखयलो, ग्रामसभा घेवन दाखयलो आनी सडन रेजोल्युशन्स वेर पास्ड आनी दाखोवन दिलें सरकाराक की आमी कशे तरेन इफेक्ट जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा श्याम सुंदर फट्टे. पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकराचे खंडणी प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधार कोण तो पणजे पुलिसांक अजूनही कळूंक ना. जामिनाचेर सुटिल्ले तिगय आरोपीक ते खंडणी वसूल करूंक वता म्हण खंय खबरच नाशिल्ले. ते मुखेल सूत्रधाराकय केन्नाच मेळूंक ना म्हण आतां मेरेनच्या पुलीस तपासांत कळ्ळां. खंडणी मागपी खंयच्या आदाराचेर पावसकारा कडच्यान 3 कोटी मागताले आनी दिना जाल्यार बदनामी करपाची धमकी दिताले ताचेर मात सगळेच गप्प. खंडणी मागता म्हूण मंत्री पावसकाराचे कागाळी उपरांत पुलिसांनी मंत्री पावसकाराच्या आल्तिनावेल्या बंगल्याचेर खंडणीचे पयशे घेवंक आयिल्ल्या ऋषिकेश पाटील आनी ताच्या 2 फ्रेंडांक धरिल्ले.
पावसकारान पुलिशेंत केल्ले कागाळी प्रमाण 8 डिसेंबराक दीपक पावसकाराक अनवळखी नंबरावेल्यान 3 कोटी रुपया खंडणी दी म्हूण कॉल येता. पयशे दिवंक ना जाल्यार बदनामी करपाची फोनावेल्यान धमकी मेळटा. खंडणी मागप्यांक एक्सपोज करूंक मंत्री पावसकारान ताका पयशे व्हरूंक आपल्या बंगल्यार आपयलो. ऋषिकेश पाटील आनी ताचे फ्रेंड प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामी मंत्री पावसकाराच्या घरा पयशे घेवंक गेले तेन्ना पुलिसांनी तांकां धरले. 23 ते 25 जानेर मेरेन तपास अधिकाऱ्यांक वचून मेळपाचे अटीर पणजे JMFC कोर्टान ऋषिकेश आनी ताच्या फ्रेंडांक जामीन दिलो. तिगांयची चवकशी केल्या उपरांत मुखेल सूत्रधारा मेरेन पावपाक पुलिसांच्या हाताक कांयच मेळूंक ना. प्रुडंटाक आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाची म्हायती मेळ्ळ्या ती अशी. ऋषिकेश पाटील सांगलीचो द्राक्षां निर्यात करपी उद्देगीक. प्रियेश नांवाच्या एकल्या कडेन ऋषिकेशाची द्राक्षाची एक डील जाल्या जाचे पयशे दिवपाचे आसा. ऋषिकेश आनी प्रियेश केन्नाच मेळूंक ना. सगळी डील फोनाचेर. आपले गोंया सावन पयशे येवपाचे आसा ते घेवन यो म्हूण प्रियेशान ऋषिकेशाक सांगिल्ले. ऋषिकेश फ्रेंड प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामीक बरोबर घेवन आल्तिनार पावसकाराच्या बंगल्यार पयशे घेवंक गेलो. खंडणीचे पयशे घेवंक वतात म्हूण तिगांकूय खंय खबर नाशिल्ले. ऋषिकेशाक येवपी कॉलाचे आनी पावसकाराक खंडणी खातीर येवपी कॉलाचे नंबर वेगवेगळे. दोगांकूय येवपी नंबराचेर कॉल लागना. चड करून ते इंटरनेट कॉलाक तयार केल्ले नंबर आसूंये. पुलीस सगळे कॉल रेकॉर्ड तपासून पळयत आसात. मात खंडणी प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी कोण ते अजूनय कळूंक ना. पावसकारा कडच्यान 3 कोटी रुपया खंडणी खंयच्या आदाराचेर मागल्या आनी बदनामी करपाची धमकी खंयच्या आदाराचेर दिताले ते विशीं मात पुलीस तोंड उगडूंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मतदाना दिसा मतदान करात, पिकनिकेक वचूं नाकात. आपले मुद्दे पटोवन दिवपाची ताकद मतदानात आसता म्हण राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोंयकारांक चिमटो काडलो. मतदाता दिसा निमतान जाल्ले इलेक्ट्रॉल लिटरसी फॉर स्ट्रॉंगर डेमोक्रेसी कार्यावळीत तांणी मतदानाचें म्हत्व सांगलें. राष्ट्रप्रेमाचो प्रश्न येता तेन्ना जातीयवाद चलना म्हण ताणें बदलत्या भारता विशीं सांगलें. मतांक खूब म्हत्व आसता. मत जपून दिवंक जाय म्हण तांचो उलो. इससे बड़ा एम्पावरमेंट कुछ नहीं है. जिन मुल्कों में वोट नहीं है वहां जाके देखिए वोट के लिए कैसे तरसते हैं लोग. हमको मिल गया तो हमको इसकी वैल्यू नहीं है. वोट का दिन है जिस दिन आप या गरीब से गरीब आदमी और प्रधानमंत्री बराबर होते हैं. उसका भी एक वोट है, हमारा भी एक वोट है, रानी का भी एक वोट है, मेहतरानी का भी एक वोट है. तो वोट का एम्पावरमेंट बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है और इसको बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए. सारी पार्टियां टिकट देते वक्त कैंडिडेट की कास्ट कितना वोट वहां उसका है जाति का उसके आधार पे आज भी देती है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मतलब कोई झंडे का कोई रंग हो, सब उसी लिहाज से देते हैं. सारा साल पूरा कैंपेन सब एक तरफ है और पोलिंग का दिन एक तरफ है. पोलिंग के दिन जो पार्टी अपने वोटर को बूथ तक पहुंचा देगी वो जीत जाएगी. जो नहीं पहुंचा पाएगी वो नहीं जीतेगी. तो वोटर को बूथ तक पहुंचाने का काम हमको करना चाहिए. और जो इथिक्स हैं वोट, आइडियोलॉजी पे, प्रोग्राम पे, काम पे डिपेंड करके बढ़िया लोग हैं, समझदार लोग हैं, एजुकेशन है सबके पास, तो इनको तो बहुत समझाने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक ही चीज समझाने की जरूरत है, अगर छुट्टी हो तो पिकनिक में नहीं जाना, वोट डालने जाना. बड़ी तादाद में वोट डलवाइए और इस सिस्टम को कामयाब करिए. चूंकि प्रजातंत्र का ये सबसे बड़ा हथियार है कमजोर आदमी के हाथ में. मोगोचो आदलो सांत आंद्रेचो उमेदवार जगदीश भोबे गोवा फॉर्वर्डात आयलो. पक्षाचो अध्यक्ष विजयन भोबेक येवकार दिलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत CAAचेर डिबेटाक तयार आसा अशें म्हणटा आसत जाल्यार विधानसभेतूच ताचेर चर्चा जावं दी म्हण विजय सरदेसायाची मागणी. इन्फ्लक्स म्हणटा तो गोंयान इश्यू जाता तेन्ना हांगाचो सरकार इन्फ्लक्साचेर कांय उलयना. प्लॅनिंग कमिशन हॅज पॉयंटेड दीस आउट. 15th फायनान्स कमिशन हॅज पॉयंटेड दीस आउट. इन्फ्लक्स इज एन इश्यू. आमचो सरकार ताचेर कांय उलयना. आमचो सरकार म्हणटा की वी आर रेडी फॉर अ डिबेट ऑन CAA. आतां वेन द person who heads the government says he is ready for a debate on CAA. And I think we should have a debate on CAA.
ताका वाल्मिकीन बी हें केल्लें आहा सेशन जावपाचें आहा सेशनान आमी मूव करतले वी हॅव अ डिबेट ऑन सी and I think the government will give us that debate on CA because he himself has said he wants a debate. What better forum than the Legislative Assembly to have a debate, televised debate, where people can actually express, the people's representatives can express. आज खंय सगळ्या गोंय न्हिदलां मरे टोटल सगळ्या गोंयच न्हिदलां जग सगळें पेटलां आनी गोंय न्हिदलां हांगा एक मंत्र्याचो भाव एंटिसिपेटरी बेल रिफ्यूज जाता ओपोजिशन पार्टीचो स्पोक्समॅन तो आडवोगाद आसता उरला कितें आनी कितें उरलां तें सांग मरे तूं म्हाका मंत्री भितर आहा आनी मुख्यमंत्री म्हणटा आपूण मेल्ल्या मनशाक न्याय दितलो कसो मेळटलो ताका न्याय तूं ताका न्याय दितलो काय तुज्या कलिगाक न्याय दितलो सांतांद्र्या लोकांक सद्याक कोणूच वाली ना म्हूण एमजीपींतल्यान गोवा फॉरवर्डात आयिल्लो जगदीश भोपे म्हणटा सांतांद्रे मतदारसंघ आज एक भशेन ऑर्फन जाल्लो आहा ताका एक विकल्प दिवप तांकां एक पर्याय दिवप हें खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचें एक धर्म जाता आनी तो आमी आतां विकल्प दिवंक सोदतात इन द फॉर्म ऑफ जगदीश बाबू तशेंच आतां आनीक इशू चलता थंय शिरदोना आनी नावशे ह्या जाग्यार जे ट्रॉलर्स भितर येवन फिशींग करता रापणकारांक त्रास करूंक लागल्या आनी आज अशी परिस्थिती जाली थंय काँग्रेस आनी बीजेपी एकूच जाल्या सो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॅक्यूम आयला सो लोकांक वाट खबर ना खंयच्या लिडराक धरपाचें हे आमचो आमदार ऑलरेडी इज प्रुवन दॅट ही इज डुईंग इलिगल एलईडी फिशींग फर्स्ट एवर पर्सन कन्विक्टेड इन होल इंडिया आनी हे आमचे जुवारी आमचे शिरदोना चलता नावशे चलता प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस गोयचे विश्वमान्य साहित्यीक पद्मश्री बा भ बोरकार उर्फ बाकीबाब बोरकार हांच्या बोरयेच्या घराची सामकीच दशा जाल्या ते घर कोसळपाच्या वेवस्थेत आसा ते घराचे राष्ट्रीय स्मारक करपाचो सरकाराचो विचार आसा म्हण थळावी पंचायत आनी आमदार सांगता मात ते स्मारक केन्ना जातले ते घर पडले उपरांत काय कितें हो मोठो प्रश्न खासा रिपोर्ट माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधुनी घट फुटती दुधाचे जांका सदैव सरस्वतीचो उदंड वरदहस्त लाभलो आणि जाणे गोयची वळख अशा शब्दांनी सबंध जगाक करून दिली ते शब्द तपस्वी म्हळ्यार कवी बा भ बोरकार उर्फ बाकीबाब बाकीबाब हे राष्ट्रीय पातळीवेले साहित्यीक गोयच्या अंत्रूज मालातल्या बोरये गावात जल्मले मात येदो व्हडलो वो साहित्यीक जे सुवातेर ज्या घरांत जल्मलो ताची सध्याची अवस्था पळयत जाल्यार आमकां स्वताचीच लज दिसतली हीच बोरयेची शांती निकेतन वास्तू जंय बाकीबाब जल्मले हेच वास्तूत बाकीबाब हांचे साहित्याचे बीज रुजलें उपरांत ते वाडलें फुललें आनी विश्वमान्य जालें मात जंय ते सुरू जाले ते हे वास्तूची सध्याची दशा खऱ्यांनीच पळोवन नजो बाकीबाबांक दैवत मानपी साहित्यिकांनी गोंयांत येवन हें चित्र पळोवपाचें थळावो आमदार आनी पंचायत बाकीबाबाच्या राष्ट्रीय स्मारका खातीर यत्न चल्ल्यात हीच भाशा उलोवन दाखयतात जाता कितें की तांचे जे नातेवाईक आसा ते नातेवाईक कडेन उलोवचें पडटलें आनीक त्या घराची वास्तूची पूर्ण जपणूक करपा संबंदी सरकार आपले कडल्यान खर्च करूंक शकतले पूण ते वास्तू सरकारा कडेन येवचें पडटलें जातूंत तांचे साहित्य संग्रहालय जे आसा पळय न्ही तशें करपाक आमी पळोवचें पडटलें तर ह्या नजरेन सरकारा कडेन बी विचार आसा काम चालू आसा आनीक नक्कीच ग्रामस्थ लोक आसा पळय न्ही आनी पंचायत जे आसा पळय न्ही तांकांय बाकीबाब बद्दल भयंकर आपुलकी आसा आनीक मान सन्मानय आसा त्यामुळे पंचायती तर्फे सुद्दां जें कितें करूंक जाय तें करपाक पंचायत सदींच तयार आसतली हातूंत दुबावूच ना इतलेंच कितें की तांचे घरचे जे लोक आसात त्या लोकांनी मान्यता दिवचे पडटली आनीक सहकारी ना अशें म्हणना हांव तेंचें कारण कसं जाता त्या लोकांची येवप वचप चड ना आमचें वचप मेळप तांकां जावनाच आनी त्या खंय तरी तो दुवो सादपाक जाय अशें म्हाका दिसता ती ताजी चली जेन्ना पयर फाटीं आयली आमी बोरी कोमुंदादी कडेन कॉन्टॅक्ट करून दिलो तांकां आनी तिणी तांचे कडेन एक लुगार जागो मागिल्लो आसा आनी पत्र वेव्हार केल्लो आसा तिणी तें प्रपोजल आतां पणजे एडमिनिस्ट्रेटराक धाडिल्लें आसा आनी तें जर जालें जाल्यार पंचायतीचें गव्हर्मेंटाचें सहकार्यान बाबा बोरकाराचें बरेंच अशें एक स्मारक राष्ट्रीय स्मारक अशें आमी आमचो करपाचो विचार आसा
खेड्यातच त्याची हयात सारी गेली, गुईत सड्यावर माड पोफळी केळी. पाटासह त्याची वाणी झुळझुळताना लसलसले शेरे फळझाडे फुलवेली. झाडांच्या जखमा बांधित तणमातीने वासरा कोकरा भरवित कवळी पाने. तो वारीत होता क्षीण श्रांत गात्रांचा, कधी देत पाखरा उंजळी तुम्ही दाणे. खेड्यातच त्याची हयात सारी गेली. गोंयांत जायते मोठमोठे साहित्यीक जावन गेले, जाणी जरी गोंया भायर वचून आपल्या कलेक साहित्याक वाव दिल्लो आसलो तरी आपले जन्मभुयेक केन्ना विसरले ना. बाकीबाब हांणी जाल्यार आपले निमणे खिणा मेरेन गोंयचेर उफाट मोग केलो, मात ताचे बदलाक तांकां कितें मेळ्ळें तर हें मान सन्मान सोडाच, निदान तांच्या यादींची अशी विटंबना तरी जावची न्हय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हळदोणच्या जेफ्रिनो बरेटो खून प्रकरणात हणजूण पोलिसांनी युगांडा नॅशनल मिनाम हाफुसाक अटक केला. काल राती बागान 45 वर्साच्या जेफ्रिनोचे तकलेर फातर घालून खून जाल्लो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खून जावचे पयलीं कांय लोकांनी खंय ताका एका विदेशी बायले बरोबर पळयल्लो. अटक केल्ल्या मिनामूक कळंगूट पुलिसां कडेन दिला. फुडलो तपास चालू आसा. जायका केशींत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी PWD मंत्री चर्चिलाच्यो जप्त केल्ल्यो प्रॉपर्टी परत दिवच्यो म्हण हायकोर्टाचो ईडीक आदेश. ईडीन दिगंबराचे 2 फ्लॅट आनी सुमार 40 लाखांची कॅश तशेंच चर्चिलाचे 8 फ्लॅट 2010तले जायका लाच प्रकरणात जप्त केल्ले. हे केशीचो निमणो निकाल लाग मेरेन ह्यो प्रॉपर्टी कोणाकच ट्रान्स्फर करचे ना, विकचे ना म्हण दिगंबर आनी चर्चिलान दिल्ल्या उतराचेर हायकोर्टान दोगांकय थाकाय दिली. 2015 क्रायम ब्रांचीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि PWD मंत्री चर्चिल आलेमावाचेर जायका प्रकल्पाचे कॉन्ट्राक्ट दिवपाक लुईस बर्जर कंपनी कडल्यान लाच घेतिल्ल्याच्या आरोपावेल्यान गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत ते दोगांय आड ईडीनूय मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला केस रजिस्टर केल्ली. मनी लॉन्ड्रिंगा वरवीं घेतिल्ली लाच वसुली प्रक्रिये खातीर उपरांत ईडीन दिगंबर कामतीचे 2 फ्लॅट आनी 40 लाखांची रोख रक्कम तशेंच चर्चिल आलेमावाचे 8 फ्लॅट जप्त केल्ले. क्रायम ब्रांच आणि ईडीचे केशींची सुनावणी चालू असतानाच हायकोर्टान आता ईडीक कामतीच्यो आनी चर्चिलाच्यो जप्त केल्ल्यो प्रॉपर्टी तांकां परत दिवपाचो आदेश दिला. जो मेरेन चालू आशिल्ले केसींचो निमणो निकाल लाग मेरेन परत दिल्ल्यो प्रॉपर्टी कोणाक विकचे ना, तशेंच तांचे मालकीचो अधिकार आनी कोणाक ट्रान्स्फर करचे ना अशे तरेचे एफिडेविट घेवनूच हायकोर्टान दिगंबर आनी चर्चिलाक थाकाय दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मोगोंतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या मंत्री बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकराक सभापती राजेश पाटणेकारान आमदार अपात्रता याचिके वयल्या सुनावणेक येयात म्हण नोटीस काडल्या. सुनावणी 14 फेब्रुवारीक जातली. बेकायदेशीर पद्दतीन फुटून बीजेपीत गेले म्हण मगोन बाबू आनी दीपका आड अपात्रता याचिका घाल्ली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. रिवण कोळमातले ऊसकारांचे सध्या हाल जाल्यात. संजीवानी साखर कारखानो सुरू जायना आनी कॉन्ट्रॅक्टर ऊस उखलिनात. सरकारान एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमला. तो शेतकारांकडच्यान ऊस घेवन कोल्हापुराक व्हरता. मात फाटली 15 दीस जाली कॉन्ट्रॅक्टरान ऊस व्हेलोच ना. शेतकारांचे ऊस सुकून काबार जाल्यात. कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते प्रमाण सरकारान ताका अजून पेमेंटच दिल्लो ना. पूण आता सध्या जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे वाहतूक कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी आता 2-4 दीस जाले लोकांक ऊस सुकता, गाडी हांगा येयली ना आनी लेबर हांगा जे आमी स्वता आमी हाडटा लेबर, ते लेबर आता 4-5 दीस जाले बसून आसा आनी ते आता आमकां बसून दवरून रावपाक तयार ना. आमकां कोण दितलो पेमेंट, कोण दितलो बसून रावल्यार अशें म्हणून लेबर आमकां नाल्यार आमी वयता अशें म्हणून लेबर आमकां सांगपा लागले. वाहतूक कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पेमेंट पडना म्हणटा म्हणून आपण आतां पेमेंट पडल्याचे आपण उशेल ओडना म्हणटा. कसो सिस्टम कसो जातलो चालू? पयलीं आतां आमगे सिस्टम म्हळ्यार फॅक्टरीन कॉन्ट्रॅक्टर अंडर एक मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिले उशेल ओडपाचे. आतां तेगे पेमेंट जाना म्हणून तो आतां आमकां गाडी धाडना म्हणून आतां सद्याक म्हाजे कडेन उशेल 4-4, 5-5 दीस लोकांक सुकता. 25-30 टन काडटालो तेन्ना तेजे 15 टन पासून मेळपाक कुसता. ते कारण कितें जालें? हे मारून सुकून न्हू उशेले व्हरपा तयार ना जालें. व्हरपा तयार ना जाल्लो, गाडी धाडना जाल्लो. ते कशी व्हरपा ते आमची कडेन गाडी आसा ते हांगा जाल्यार आमी कोणाली गाडी बरोवन धाडटा आसले. आमी हो धंदो करपा लागल्या उशेल आज जवळ जवळ 30-35 वर्सां जालीं आनी टायम टू टायमार आमगेलो मारताले व्हरताले सगळें चलतालें. आतां ह्या वर्सा तर पळयलें जायत हो ऊस मारप ना
हो पळय मारलो उशेलां सुकता तो आमी आतां करप कितें तो आमचे फॅक्टरीन तेची जबाबदारी घेवपाची आनी जें पळय कितें आमगेलो 25 टन वतालो तो 5 टन 10 टन उशेल वता आनी हेजे कितें लुकसाण्या काय हो धंदो आमी बंद करपाचो आनी आत्महत्या करपाची ती तेणी दाखोवन दिवची आमकां आज 5 दिसांचो उशेल मारले कडेन आहा तोडले कडेन आहा तें उशेल एकदम सुकोवन हाड जालें सारकी लाकडा भशेन लाकूड जालां तें जळपाक गेल्यार जळटलें आनी तेजेर आमी शीत करून जेवपाची परिस्थिती जाल्या म्हणल्यार आयज अशी जर चलत रावलें शेतकऱ्यांक कितें करपाचें जेवपाचें काय मरपाचें हो प्रश्न शेतकऱ्यां मुखार उबो रावला तेन्ना गोवोरमेंटान एक तरी डिसिजन आमकां दिवचें बाबा सळीत कितें करून शेतकऱ्यांक जेवपाक दिवचें आश्वासन दिता शेतकऱ्यांक त्रास करचो ना शेतकऱ्यांक बरो दवरतलो हें गोवोरमेंट सांगता आहा पूण बरो दवरता म्हणल्यार कसो कारखानो चलना म्हणल्यार कितें कशें जिवन काडपाक लागून आमी गोंयकारांनी म्हणजे हे मोठी संघटनेली कडेन आहा आमचे कडेन कित्याक लागून म्हणपाक लागलो व्हरता म्हणजे आपल्यान पावलो आपल्यान पेमेंट पडलो ना तुवें म्हळें पेमेंट पडना जाल्यार हांवें विचारलें तेजे कडेन पेमेंट पडना तुवें म्हळें कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक घेतलो सारकी चलताली फॅक्टरीक उशेल सारके वयताले आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत धाडल्याक 3 खेप जाले 3 खेप जाले बंद आसा 3 खेप जाले ह्या लोकांक आयज आतां कशे तरेन पोसपाचें कॉन्ट्रॅक्ट बंद करपा जाता पूण लोकांले जेवणाचें बंद करपा जायना महानंद अस्नोडकार उत्तर गोंय बीजेपीचो अध्यक्ष फ्रँकी कारवालो शेखर डेगवेकार प्रशांत देसाय आनी एकता चोडणकार उत्तर गोंय बीजेपीचे उपाध्यक्ष बीजेपीन उत्तर गोंया खातीर कार्यकारिणी जाहीर केली ही समिती उत्तर गोंय बीजेपी येता ते जिल्लो परिशद वेंचणुकेत सगळे उमेदवार जैतिवंत करपा खातीर वावुरतली बाब फ्रँकी कारवालो वायस प्रेसिडेंट आसा शेखर देवगेकर वायस प्रेसिडेंट आसा प्रशांत देसाय वायस प्रेसिडेंट एकता चोडणकर वायस प्रेसिडेंट राजसिंग राणी जनरल सेक्रेटरी गिरीश उस्कईकर जनरल सेक्रेटरी अरुण नायक जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गावडे सेक्रेटरी रमेश सावळ सेक्रेटरी सविता गोवेकर सेक्रेटरी अंकिता नावेलकर सेक्रेटरी मनीषा पालेकर सेक्रेटरी सतीश मडकेकर ट्रेजरर आणि बाकीचे आमचे उरलेले सगळे मेंबर आसा आमचे जे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जे म्हापसा आसा त्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान आम्ही साधारण प्रत्येक महिन्यान एक दीस आम्ही सगळे कमिटी बसतले कमिटी प्लस मेंबर शिरगांवच्या लोकांनी पयरास शिरगांव जंक्शनार मायनिंगाचे ट्रक आडायले थंयच्यो मायनिंग कंपन्यो खंय तांची नळाची बिलां भरताली कितलो तेंप जालो ती भरिल्ली ना पयलीं भरात आनी मायनिंग सुरू करात म्हण थळावे मागतात 371 घरांची मेळून 20 लाख रुपया नळाची बिलां भरपाची उरल्यात उदीक ना जाल्यार आमकां काय फायदो ना खंयच आमकां उदीक ना आनी हे कंपनी अशें करूंक जायना आसले की आमचे हे डेव्हलपमेंट करूंक जाय उदकाचे प्रॉब्लेम केन्नाच उदीक आमकां नांव आहे म्हणून सांगूं ना तेंच्यानी सदींच नळ घातले आनी आतां कित्याक आमकां नळ ना आनी पयशे फारीक करा आनी कितें करा आतां मदींच कित्याक येयले कित्याक मायन वाल्यान आमच्या सगळे बांयो शेतां सगळी पिड्यार केल्या म्हण तांकां आमी लायटीचे बिलां भर नळाची बिलां भर म्हण सांगलात आनी हेच्या फुडें नळाचे बिल लायटीचे बिलूय ते भरतले आमकां मिस्टेक केली लायटीचे बिल भरूंक ना म्हणून नळाचेच बिल भरूंक लायलां ते सगळे आमच्या गांवांत पाड घातला तितले आमच्या सारकें करून दियाय 20 तारखेक बंद दवरलेले ट्रान्सपोर्ट बिलाचो पेमेंट उदकाच्या बिलाचो पेमेंट करना म्हणून मागीर डेप्युटी कलेक्टरान आमची मिटींग जाली आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आश्वासन दिलें की 15 दिसां भितर आपूण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनांतल्यान पेमेंट जायना जायच जाल्यार आपूण तिनूय कंपनीक ऑर्डर दिता की तेंच्यांनी पेमेंट करचो म्हणून मागीर मिनिट्स आमी हाडपाक गेले मिनिट्स ऑफ मिटींग ते मिनिट्स ऑफ मिटिंगान तेणेन बरयल्लें ना तशें म्हणून आयज हे लोक परत रस्त्यार येयले आनी ट्रान्सपोर्ट परत बंद केलो फोंड्या बेतोडच्या बुधवार पेठ समितीन भौशीक गणेशोत्सव मंडळान गणेश मंदिर बांदून वर्स जाले हे निमतान 27 तारखेसावन वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात 28 जानेराक गणेश जयंती निमतान खासा सत्यविनायक पुजा आनी महाप्रसाद जातलो आमचे ह्या वर्सा गणेशोत्सव मंडळान देवूळ बांदलेले 1 वर्स कंप्लीट जाता आनी त्या निमित्तान आमी हांगा वेगवेगळे कार्यक्रम घेतलेले आसा 27 तारखेक 1 वर्स जाता आणि त्या निमित्तान आमी हे कार्यक्रम दवरलेले आसा खूब चॅरिटी बी आसा सगळ्या आनी प्रोग्रामाची दुसरे दिसा गणेश जयंती आसा
गणेश जयंती दिसा आमकां हांगसर सत्यविनायक करपाक आनी भाविकांक अपील केल्ली आसा की कोणें जे सत्यविनायक करपाची इच्छा आसा तेणें आमी नांव नोंदणी करची अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. तशेंच महाप्रसादाचो कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो अशें सगळ्यांक आमी मंडळा तर्फे आनी गणेश मंदिरा तर्फे आमी आमंत्रीत करता सगळ्यांक. धाव्या राष्ट्रीय हॉकी सर्तींत गोंयान उत्तराखंडाचेर जैत जोडून क्वॉर्टर फायनलींत पावल घाला. ही सर्त केरळांत चलता. क्वॉर्टर फायनली बुधवारा जातल्यो. गोंय ग्रुप एत उत्तराखंड आनी कुर्गा बरोबर आसा. कुर्ग टीम सर्तीक पावंक नाशिल्ल्यान गोंयाक फुडल्या मॅचींत वॉकओव्हर मेळ्ळा. आतां गोंयचे प्लेयर क्वॉर्टर फायनलींत पेजात खेळ करपाची तयारी करता. Today was the first match of the 10th Hockey India Senior Women's Nationals, and we played very well. I am very happy winning this match. I am hoping for better performance to the quarterfinals. I'm very happy about the victory that we've achieved today. It was a complete team effort, and I guess all our efforts have paid off by taking us to the quarters today. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.